Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. प्रॉब्लेम कोणाले बिल दिल का ते प्रॉब्लेम पण मग तेच नाही आम्ही काय नाही लेबर ना मनीस नाही पेमेंट टॅक्स दिला गरीब लोक करता की ते मग सांग दिसा कामा होते तो लोक एक बार 100,000 बोलायला टॅक्स महिना 100,000 मिळणार ती बत्तो होईचे ते ऑप्शन चांगले नाही आता ते ऑप्शन पण आता फॉल्टी कोणा जाता ते मग सांग ताणी डिजिटल मिटर स्कीम भायर काडिल्ली तेन्ना सगळ्याक ताणी डिजिटल मिटर दिवपाचें आशिल्लें पूण थोड्यांक ते दिल्यात आनी थोड्यांक पयलींच्या मिटराचेरूच बील येता आनी आतां डिजिटल मिटराचेर चड बील येवपाक लागला तेन्ना अशें कशें येतात आनी 6 म्हयन्याचो डिफरन्स कित्याक दिला ताणी म्हयन्याक कित्याक बिल्स दिनात हें आमकां जाणा जावन घेवपाक जाय आनी आमच्या रिवणाक हो खूब व्हडलो इशू जाल्लो आसा जायते जाणांक चड बिलां आयिल्लीं आसात हे तेणी बील दिला ते एकदा 6 म्हयन्या एकोबारा दिला ताका लागून एकदम चडूच बील आयला लोकांक आनी लोकांक सगळ्यांक प्रेशर येयला कित्याक हे एकोबारा पयशे इतले भरपाक कशें काम धंदे सारके तुमची थंय कितलीशी बिलां येयल्या म्हळ्यार कितलीशे बिल्स जी येवपा जाय आसली ताज्यान खंयच्यान 10% मायज येयले म्हाका कॅपे जवळ जवळ 45% आमची झिरो बील गेल्ली आसा 55% आनी ताजी फुडली 40% सुमार नॉर्मल बील गेल्ली जी पयलीं वता तशी आनी हार्डली 5 ते 6% चड आयल्या म्हणजे चड म्हणजे फुडली हातून पडल्या ती रेट जी रिवायज जाल्ली आसा 15 रुपया जावं 25 रुपया तातूंत पडल्यात हार्डली 5 ते 6% बंद करपाक म्हणजे ते इलेक्शन आनी हाका ताका लागून तें कांयच नाशिल्लें बील जेन्ना डिसेंबरान इशू जाल्ली बील ती आनी तेन्नाच म्हणून कोड लागलो मागीर कळ्ळें न्ही त्या खातीर ती बंद दवरली 2 म्हयने स्पॉट बिलींग जेन्ना करतात पळय न्ही जेन्ना आतां प्रेजेंट रिडींग आसा पळय न्ही त्या रिडिंगा प्रमाणे आमी बील इशू करतात म्हणजे आतां तांकां आतां जे रिडींग काडलें ते तांकां तो पिरियड पळयलो जाल्यार 6 म्हयन्याचो वचपाक लागलो फाटले 3 म्हयने जे आमी बील दिनासतना दवरले आनी आतांचो फुडलो म्हयनो म्हळ्यार 6 म्हयन्याचेर बील वता पूण हें आसता पळय बिलींग जें आसता पळय न्ही तें बिलींग एज पर आमी न्यू नोटिफिकेशन न्यू टॅरीफ आसा त्या प्रमाणे करतात ऑन मंथली बेजीस ताका एक आतां 6 म्हयन्यांक जर एक 150 युनिट पडले जाल्यार 150 युनिट ती टॅरीफ तशी लायनात ते 6 म्हयन्यांक आमी हें करतात कितें करतात तुगेले 25 युनिट एक म्हयन्या पडले न्ही 150 युनिट पडले जाल्यार 25 युनिट एका म्हयन्याक अशें धरून एका 25 युनिटाक कितले एमावंट जाता त्या प्रमाणे आमी तांकां 6 म्हयन्याचे हें करून दितात